Jesus, who will nourish you with the riches of the Word of God, who will nourish you with the life that flows from the sacraments, who will nourish you with the strengthening food of His body and blood in the Eucharist. And received, O Lord, give new life to your priests, especially to our three. वेदार देव कोण वालायन आपलाशेव तुमका आपणाशी चलोवन व्हरू आमेन आणि सोर पोदवेदार देवाचो बापाचो आणि पुताचो आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवू आणि तुमचे सोबे सदांकाल आसूं आमेन. हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोल नांदेली. आयज हांव एकदम खुशाल कित्याक आयज म्हाका असली संदी मेवली की आमच्या गोंयचे 3 जाण पूत देवाच्या आंगणान काम करपाक देवान तांकां विचून काडले आनी हेंचेर 2 उतरां उलोवपाक ही संदी म्हाका दिली म्हणून म्हाज्या इश्टान मिनिनान आनी तेज्या बायलेन. सो पयले स्वात्याक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा ही संदी म्हाका दिली म्हणून. आमच्या गोंयचे 3 जाण पूत डिकन आलेंद्रो डिकोस्ता, डिकन वेलेन्सन गोम्स आनी डिकन शॉन कार्दोजो हे आमचे 3 जाण गोंयच्या पुताचे पाद्रीपणाचे हे ऑर्डिनेशन जातले सप्टेंबराच्या 18 तारखेर 2024 सुमार 10 वरांचेर. आनी ह्या ऑर्डिनेशनान दुसरो भाग म्हणल्यार हो आमच्या गोंयचे पुता मदें म्हज्या गांवचो पूत म्हाज्या इश्टाचो चेडो शॉन कार्दोजो, म्हाजो इश्ट जो मिनीन कार्दोजो आनी तेजी घरकार एमेलिया कार्दोजो हेमी म्हाका संदी दिली म्हूण आनीक एक फावटी हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमच्या गांवची भावना, आमचे गांवचे इमोशन्स बाबा शॉन कार्दोजाचे वतीन हे आमचे पुरे जावचे म्हणून मुद्दम शॉन कार्दोजाचे फॅमिलीन एक दिनवासेचे मीस थँक्स गिवींग मास दवरला आनी हे जातले मडगांव ग्रेस चर्च आनी हे मीस जातले सप्टेंबराचे 22 तारखेर 2024 10 वरांचेर. सो ह्या मिसान आमकां सगळ्यांक संदी आसतली ह्या मिसाक वांटो घेवपाक आनी हांव मागतलो जाता तितल्या लोकां कडेन ज्या लोकांक कडेन संदी मेवली आनी पावोंक ना आनी कोणाक संदी मेळोंक ना ऑर्डिनेशना दिसाक तेमी जरूर मडगांव ग्रेस चर्च
इगोर्जेन आवर लेडी ऑफ ग्रेस चर्च इगोर्जेन येवचे आनी हे दिनवासेचे मीस थँक्स गिविंग मासा आमी भाग घेवचो आनी हे मीस जाल्या उपरांत आमकां एक फेलोशीप आमचे भितर इंटरमिंगलिंग जावपाक भाव भयणांक एकामेकाक वळखून घेवपाक आनी बाबा शॉन कार्दोजाक जो आमी ताका आतां आयज सान फादर शॉन कार्दोज म्हणचोच पडटलो कित्याक ही संदी ताका देवान फावो केली आनी हांव भरपूर काळजान उमेदीन भरलेलो आसा बाबा शॉन मेळपाक पर्सनली कारण तेजे आवय बापूय तर आमच्या गांवचेच आंबेले गांवचे आनी आमकां केदें व्हडलें भाग की आमच्या बराबर भोंवतलो बाब मिनिनाचो पूत आयज देवाची चाकरी करूंक ठोस मनान घेतलेले ते तेणे आज पुरावे जाता म्हणून आयज खेरीत भाशेन हांव ही संदी घेता कारण हेज्यावन व्हडली म्हाका संदी आनी खंय मेवची ना दिनवास दिवपाक हे तिगूय आमच्या पाद्र भावांचे आवयक बापायक खेरीत भाशेन कारण तेमी एकूच उल्याक कितले त्रास भोगले आसतले तांकां आपल्या पुताक देवाच्या आंगणान दिवपाक पूण तेमी मारिया मायचे भाशेन एक उतरान तेमी वय म्हणलें आनी देवाची दी ताका जें बेडसो आयलें तेज्या पुताक आनी तेमी तें पूत आमकां हे संवसाराक दान केल्लें म्हणल्यार जाता आनी खेरीत भाशेन हांव दिनवास दिता म्हाजो इश्ट मिनीन कार्दोज आनी तेजी घरकान एमेलिया कार्दोज त्या भायर तेज्यो दोगोय भयणो चॅन बियात्रीस आनी एन ब्राझिला कारण एमी आपलो एक भाव एकटोच पूत एमी फाटीं फुडें पळयनासतना आयज ह्या संवसाराक आमकां एक आनीक एक पाद्री दिलो आनी ह्या कारणाक लागून आयज आख्ख्या संवसारान हालेलुया जाता आसतलें आख्ख्या संवसारान आमी प्रेज द लॉर्ड म्हणचें पडटलें देवाक आर्गां आनी खेरीत भाशेन गोंयांत आनी चड खेरीत भाशेन आमकां आंबेलकारांक आनी हांव मागतलों ह्या दिशांत आमी आमच्या भुरग्यांक जायतो आदार दिवचो आनी केन्नाय भुरगीं जर तर माद्र जावं पाद्र जावंक तेमच्या मनान विचार पासून येयलो जाल्यार हो तांकां तुमी आनी तांकां एनकरेज करचें म्हणून मागता हेच तरेन जे पर्यंत आमचे तिगोय पाद्री भावांचे आवय बापाय गडे थोडे फावटी आमच्या काळजाचेर फातर दवरून वय म्हणचें पडटा देवाच्या उतराक पूण शाबासकी तांकां आनी हांव आनीक एक फावटी सेल्यूट करता तुमकां सगळे पेरंट्सांक तेंच्या भावांक आनी भयणांक आमकां ह्या संवसारान आमकां आनीक पाद्री दिले म्हणून सो हे फेलोशीप जे 12 उपरांत आसतले ते ग्रेस चर्च हॉलान आसतले सो सगळ्यांनी वांटो घेवचो आनी आमचे क्रिस्ती धर्माची जी परंपरा आसा ती आमी सांबाळून दवरया आनी एक आमच्या गोंयचो जावं इंडियेचो जावं ह्या संवसाराचो एक आमचो भुरगो जेन्ना पाद्रीपणाचो एक लोभ घालता आनी ऑडियन्स जाता जाल्यार आमी सगळ्यांनी प्रेज द लॉर्ड आनी हालेलुया म्हणून आमी तांकां आख्खो तेंको दिवची गरज आसा आनीक एक फावटी सांगता इंग्लिशीन म्हणणी आसा सेव द डेट ही तारीख आमी साल्वार करून दवरया म्हणजे ते तारखेर आमी सगळें काम काज आमचे बंद दवरया आनी शॉन कार्दोजाच्या हे दिनवासेचे मीस जे आसतले थँक्स गिविंग मिसाक आमी सगळ्यांनी हाजीर जावया आनी ताका शाबासकी दिवपाक थंय आमी पर्सनली वचून शॉन बाबाक कॉंग्रॅच्युलेशन करुया शाबासकी करुया हे उगडासदोरा तारीख सप्टेंबराची 22 तारीख 2024 10 वरांचेर मीस आसतले आनी 12 वरांचेर फेलोशीप लंच आसतलो.